पहिलो मिस्तीर समी जिजू म्हळ्यान मागतना रगत गमेता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची फतकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरियेक पेन बरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दशादी दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यांक सळकण तुजी काकुळतीची अधिगस हासल्या सर्गाक कोण पाय. दुसरो मिस्तेरू समी जिजू खांब्यान बांदून जरबेंदांनी मारतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पतकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बरुल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं
सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तज्ञा सळकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशेव सर्वेस पुराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पागय ससना सोविशेव सर्वेस पुराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पागय. तिसरो मिस्तेरू समी जिजूच्या मस्तकार कांटेचो मुकुट सणसितात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वदा आमेन. मोच्या जेजू आमची
अधिगस आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कलाबय तांचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कलाबय आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. चवथो मिस्तेरू समी जेजू कलवार पर्वतापर्यंत कुरीस वोवन वेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. येवडाच्या उजाडले आमकां निवार समेस्तज्ञाक सडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कलाबय आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कलाबय आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. पंचवो मिस्तेर सुमी जेजू कुर्सार उमकळून आपल्या माया मुखार प्राण करता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक दशादी दशात आनी सदां सर्वदा आमेन ही मोज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समेज दरम्यान सडगत तुजी काकुळतीची अधिगज आसल्या सरकार पाय ससना सोविशे सर्वेस्पोरा कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फाकय ससना सोविशे सर्वेस्पोरा कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फाकय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
एक दिसा हे मोजी गाया मोजी आशा वरून तारोका एक दिसा संपूर्ण वेदी वो उसको लगा सुन तो सानिध्य तारोका दिस पुरस्कारा रावताराको साकुन बोरेपो मोगान लिपो रे मोजी गाया मोजी आशा वर्णम तारोका एक दिसा हे मोजी गाया
Speech number 22A17. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. आमकां मोगान आमी मॉन्सिन्योर अलोयशियस आमच्या जिवितांत प्रभाव घाल्लो मनीस आज ताची निर्जीव कूड हांगासर दवरून धन्य देवाक पयल्या सुवातेर अर्गां दिता हांव. इतलीं साबार वर्सां आमच्या सांगाता रावोंक ताका फाव केल्ल्याक आनी ताचे मारिफात मंगळूर दिएसीसीक आनी सगळ्या मंगळूर आनी उडपी दोनूय दिएसीसींक ताणें दिल्ली सेवा वाखणूंक देवाक अर्गां दिता. तशेंच ताका देव सासणाचें इनाम फावो करून मागता. ताची अस्कतकायी ताची पातकां तो बोगसून दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. ताच्या कुटुंबाचीं आसात तांकां आमी सोम्याच्या नांवान बुजयता. ह्या पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा एलोशियस तुज्या साकराक ह्या संवसारांत ह्या जागपणाचें मणयार्पण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सर्गार महिमेवंत करून त्याच मणयार्पणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
सा पावलान कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनोचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेताव. आमी कुडीन वस्ती करीसर सोम्यतावन पयस आसा म्हणून आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्याचे दिश्टेन न्हय बागार भवार्थाच्या उजवाडान चलताव. आमचे धैर्य विशेश देखून आमचे हे कुडीचे बिडा सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोम्या आसूं वा ताचे तोन पयस आसूं ताका मानून चलचें आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचें प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नितिहासाणा उजीर जडतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवसना. तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवसना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servespor mozo gori, kais mata unena. Servespor mozo gori.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हज्या पासो तुमकां अकमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर तरांची घडपांकर तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत ह्या तेस्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मरण जिखून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मरणा थंय दोन प्रतिक्रिया स्वाभावीक. एक दुखाची आनी दुसरी आसा भावार्थाची. मनशा सैमा वरवीं आमी हर एकली मरणा थंय दूख पावता, बेजाराय उसारता. कित्याक आमच्या मोगाचो व्यक्ती आमकां आनी ना म्हणलें मरणा वरवीं स्पश्ट जाता. पूण आमच्या क्रिस्तांव भावार्था प्रमाणे मरण संवसारीय जिविताची अंत, तरी सासणाच्या जिविताचो दरवटो अमर जिविताची सुरवात म्हणलें सत म्हणटा. तशें आसता ह्या क्रिस्तांव भावार्थान आमच्या मलगड्या याजका एलोशियस बापाच्या मरणा रितींत आमी वांटेली जावया. आनी कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जैते सडवणदार आमच्या देवादीन याजकाक सर्गींची दारां उगडूं आनी सासणाच्या जिवितांत ताका वांटली करूं म्हणून आमी मागया. देवान ताच्या काकपुळुतीन आनी उदारपणान 100 वर्सांचें आनी इल्लें चड संवसारी जिवीत आमच्या भावाक याजकाक दिलें. आनी तातूंत 72 भावे 70 वर्सांचे याजकी मुण्यारपण फावो केलें. ह्या पासत आमी धन्य देवाक अर्गां दिवया. आनी देवादीन जाल्ल्या आमच्या याजका मुखांत्र ताणें आमचे देशजींत साबार फिरगजनी आनी संस्थांनी केल्लीं विचित्रां मानून घेवया. कित्याक इतल्या वर्सांचें याजकी मुण्यारपण खरेंच देवाचें देणें आनी कृपा म्हणून आमी मानून घेवया. बाप एलोसियसाचें भावार्थी सादें आनी मागण्याचें जिवीत संपलां. ताची दावून तो धांवला आनी आतां सर्गा राजा कुशीन ताणें पैणाराम केलां. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे हें संवसारी बिडार रक्तमासाचें जिवीत, तंबांतलें जिवीत अखेर जालां. आनी हातांनी बांदिन आशिल्लें सासणाचें निवास ताका राखून आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटलो, आमचें जिवीत फोंडांत संपना. बागार तें सर्गींच्या बापाच्या घरी
संपूर्ण जाता. कित्याक सर्गार आसा संतोष, समाधान आनी सासणाचो विशय. ह्या भावार्थान आमच्या बाबा याजकान ताचें जिवीत रुपीत केल्लें आनी व्हडा भरवशान तें सजयल्लें. मरणाक तो केदाळाय तयार आसुल्लो, कित्याक ह्या संवसारी तो यात्रीक म्हणलें तो जाणा आसुल्लो. आनी हें सत ताच्या उतरांनी आनी साद्या जिणयेंत ताणें आमकां शिकयल्लें. अशें तो सदांच बरवसाचो यात्रीक आनी भावार्थाचो आपोस्तोल जावन जियेल्लो. सेकी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक ताच्या जल्माचो 57 कलोंक ताका फावो जालें. आनी ह्याच जुबलेवाच्या वर्साक बरवसाचो यात्रीक कशें हें संवसारी पैण संपवन सर्गीच्या वाटेन सोमकोंक देवान ताका दया केली. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. ताच्या लांब ह्या जकी जिवितांत बऱ्या गवळ्याचो खरो फाटलावदार जावन ताच्या आदीन दिल्ल्या शेळयांक ताणें आत्मीक पोशण दिलां आनी तांची मोगान जतन घेतल्या. अशें सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें ताच्या उतरा कडल्यानी आमकां दाखोवन दिलां. किर्तन 23 जें आज आमी भक्तीपणान गायलें. जिवितांत तशें मरणांत आमकां सोमेस्तांक बऱ्या गवळाचो आदार आनी बरवसो परगडटा. जेजू बरो गवळी, तो आमची जतन घेता. आत्मीक सरोव दिवन जिविताचें पिवन दिवन आमकां दादोशी करता. कश्टा विघ्नांनी आमकां तो राखता. सर्गींचे वाटेन तो आमकां चलयता आनी सेकी सर्गींच्या जेवणाक बसयता आनी आमकां दादोशी करता. ह्या बऱ्या गवळ्या संगी आपली जिविताची आनी ह्या जाकी वाट समकल्लो आत्मीक खाणान आनी पिवानान ताच्या शेळयांक जतन घेवन एक बरो गवळी कसो सेवा दिल्लो आमचो बाप एलोशियस पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू बराबर सर्गींच्या जेवणान दादोशी जातलो म्हणलो आमचो बरवसो जावं. देव ताका आनी आमकांय ह्या संवसाराच्या काळोखाच्या भुयेरांतावन आनी मरणाच्या वायटांतावन निवरावन ताचे घरी सदांकाळ सर्गार जियोंक आमकां फावो करता म्हणलें आमी ह्या मरणाच्या रितींत बरवसया. ह्या दिशेन किर्तन 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक बरवसो आनी प्रेरण जावं. जेजून दोंगरा वयर प्रसंग केल्लो आनी ताचो प्रसंग दोंगराचो सगळ्या सुवातेचो एक संक्षिप्त विवर म्हणयत आनी क्रिस्तांव जिविताक आनी बवडटाक एक दिशाय म्हणून आमी चिंतयत. आमी आज आयकल्ली सुवार्ता 8 बागींची आमच्या जिविताक उजवाड आनी आमच्या शेवटाक बरवसो आसा. देखून आमी जण एकल्यान सर्गींची वाट समकोंक आनी एक दीस सर्गींच्या दोंगराक पावोंक 8 बागींची जिवनी आमची करूंक जाय. सांत भक्त ह्या वाटेन समकल्ले 8 बागीचें जिवीत जियोंक पेसाडिल्लें. देखून आमी ते वाटेन समकोंक आसा. ह्या कारणाक लागून सांता भक्ताच्या फेस्ता दिसा हिच सुवार्ता जी आज आमी प्रगट केली आनी आयकल्ली 8 बागींची आमकां पवित्र सभा परत परत आयकोंक फावो करता. आनी आमी सगळ्यांनी धार्मिकांनी याजकांनी आनी हेर लायीक बावडट्यांनी 8 बागींची जिणी जियोंक जाय आनी आमच्या जिविताचो अर्थ समजोन शांतीपणाक साधन करूंक जाय म्हणून आशेता. केन्ना आमी 8 बागी आमच्या उतऱ्या करण्यांनी जियोंक प्रयत्न करता तेन्ना आमी सौम्याच्या वाटेन कुर्साच्या वाटेन समकता आनी ताच्या महिमे बरीत पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जाता. देखून आमची जिणी जावंक जाय 8 बागींची. दुर्बळी सादी बळी देवाची खुशी करची, हेरांक दया दाखोवची, नितीची नितळ मनाची
समाधान हाडूंक वाव उरची, निती पासत दोग दोणी बगची, शेवटी सर्ग राजांत संतोष समाधान आनी उल्हास बगची. एका याजकान 8 बागींची जिणी सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरून ती जिवंक आसा. हे वरवीं ताच्या तब्येन दिल्ल्या लोकांक तांची जिणी 8 बागींची करूंक प्रेरण लाभता. आमच्या बाबा याजकाची जिणी सादी, भोळी, देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालची, मागण्याची, सेवेची, खालतेपणाची, शिस्तेची, एका उतरान 8 बागींची. देखून ताची जिणी आमकां सोमेस्तांक, याजकांक, धार्मीक आनी लायक वावडट्यांक संतीपणाच्या वाटेन सोमकोंक आनी सर्गींच्या त्या दोंगराक पावोवंक आदार आनी प्रेरण जावं. बाप एलोशियसाची लांब जिणी देवाचें एक देणें, तशेंच ताच्या भावार्थ आनी बरवशाचो प्रतिफळ म्हणूनय आमी समजोवयात. ताची प्रामाणीक जिणी देवाक मानवो, सर्गीचीं दारां सर्वेस्पर ताका उगडूंक आनी सासणाच्या निवासान ताका सदां काळ जिवंक फावो करूंक हें जावं आमचें मागणें. हो जावं आमचो विस्वास आतां आनी सदां काळ. आमेन. आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. जीव दातार देवा, तुझ्या पुता जेजून आपल्या कश्टा, मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं उगडापें केल्ल्या सोडून असो गुट शिकोवच्या पापा साहेबाक, सर गवळ्यांक, याजकांक, धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र सभेंत ही शिकोवन फळादायक जावं म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमार देवा, तुझ्या वावरा शेतांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर आमच्या जेजूच्या गवळ्यांक आनी याजकांक तुझ्या महिमेभरीत जिणयेंत वांटला पळय. तुजें सांगता तांणी ससनाक जियेशें कर म्हणून मागता. कुरपे दातारा, तुजेर बरवसून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या जेजूक दिवन मरण पावल्ल्या आमच्या याजका एलोशियसाचेर तुजे महिमेचो प्रकाश फांकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हणून मागता. बुजवणेच्या बापा, याजक एलोशियस हाच्या मरणातय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी ताणें सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आधार जा. तांचे सवे रावन तांचे मागणे आयकून घे म्हणून मागता. धन्य देवा, आज मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणयेंत संतोष, मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादोसकायेन बर म्हणून मागता. सर्गींच्या बापा, तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. जें कितें आमकां आयच्या दिसा गरज आसा आनी फुडल्या दिसांनी जाय तें आमकां तुजे दयेन फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. Page number 115, C46. दुर्बळी आमची
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर पदवेदार देवा, एलोयशियस तुज्या याजकान जेजूचे गुट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायेन दोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीताचो बोरवोसो देलो. मरण कोणाकच चुकाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तो पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडता सो घुटू परगटूया. सोन्याची सुआमी होऊन डोकाता आणि एका सिंकले पियेता तितले पोटी तू वैभवानीस आम्ही तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा याजका एलोयसाची खाकुल्ट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानभोवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनभुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी ना तुज्या उपरांत ताका भलायकी मेळटली. Page number 192, D88. Jim Jaka Shita
Page number 181, D71.
प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा एलोयशियस, तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण साबार पावटीन तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचतां आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका बगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फादर जोसेफ मार्टिस देरेबल सोविगार आतां देवादीन बाप एलोयशियसाक श्रद्धांजली भेटयता. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. मातेवस एवांजेल अध्याय 5 वळ 6. मोगाच्या गवळी बापानो, याजक बाबानो, धर्म भयणीनो, मोन्सिंजर एलोयशियसाच्या कुटुंबाच्या सांद्यानो आनी जमलेल्या समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, नितळ मन आसो, सादो आनी बोळो, देवाची खुशी करूंक तानेल्लो आनी भुकेल्लो सर्वांचो मोगा आसो आमचो याजक मोन्सिंजर एलोयशियस कालच्या दिसा देवान दिजल्लो म्हणली खबर आमकां समेस्तांक निजायकी दुखाची. आमचो पाद्रे एलोयशियस निजायकी नितळ मन आसो, नितळ ताची उतरां, नितळ ताची मुस्तायकी, ताच्या परस चड नितळ ताची 107 म्हयन्याची जिणी. देव ताका येदोळूच पळोवंक मेळ्ळा आनी आपले आतां सोमया सांगाता ताच्या मेजार बसचें भाग खंडीत ताका फावो जाला. देवान आमच्या दियेसीजीक दिल्लें हें देणें कालच्या दिसा देवान पाटी वेलां हरसिल्लो जावं आमचो देव. मोन्सिंजर एलोयशियसाचें जिणये पैण पुत्तूर गांवांत प्रारंभ जाल्लें. 1925व्या वर्साच्या जानेरीच्या 20 आनी 9 पुत्तूरच्या देवादीन मार्टीन आनी पियादा दी डिसोजाचो तो एकलोच पूत. ताचो बापूय ताच्या ल्हानपणार देवादीन जाल्लो जाल्यारय ताच्या आवयन ताका पोसलें आनी याजक जावचें प्रेरण आनी धैर्य दिल्लें म्हणलीं बोगणां आमच्या मोन्सिंजर बापानी जायते फावटी उक्त्यान सांगल्यान. ताचें सुरविल्लें शिकाप पुत्तूरांत ताणें प्रारंभ केलें. उपरांत याजकी तरबेतीक तो जेप्पू सेमिनरीक भरती जालो. देवशास्त्र शिकप शिक्षक ताका श्रीलंकाच्या कॅन्डींत आशिल्ल्या व्हडल्या सेमिनरीक धाडलो. 1953 इस्वेच्या ऑगस्टाच्या 26 तारखेर ताका याजकी दिक्षा लाभली. अशें 502 वर्सांची ताचें याजकी जिवीत भोव आकर्शीत, अपूर्व आनी विशेष म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. ह्या 72 वर्सांनी ताचें याजकी मिसाव भोव अपुर्बायेचें आनी वेगवेगळें. तातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार सबार 9 पाप साहेबांचें मुखेलपण ताणें पळयलां आनी 7 बिस्माच्या हातीं ताणें वावर केला. वर्त मेळ्ळे उपरांत सुरविल्लीं 9 वर्सां बिजय फिरगजेन काजीतोर जावन, 1 वरस आर्वा फिरगजेन विगार जावन, 1 वरस बिस्पाचो किरियल जावन, 8 वर्सां कोडयाळबेल प्रेसाचो मॅनेजर जावन, 9 वर्सां पेजार फिरगजीचो विगार आनी विगार वार जावन, 5 वर्सां किन्नीगोळी फिरगजीचो विगार आनी विगार वार जावन, 8 वर्सां दियेसीचो विगार जेराल जावन, 5 वर्सां सांत आंतोनी आश्रयाचो डिरेक्टर जावन आनी लगभग 20 वर्सां आनी चड सेमिनरींत आत्मीक निर्देशक जावन ताणें वावर केला. खंयचो अर्थ आसलो जाल्यारय ताचो शेवट जावन आसलो सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें पत्र अध्याय 9-20 वळीन सांगता, जुदेवांक हांव जुदेव, नियमशास्त्र पाळच्यांक हांव नियमशास्त्र पाळटलों, अस्कात्या मदें हांव अस्का जावन आसलें. अशें कोणें कोणाक कितें कितें हांवें जाय तें हांव जालों. ताच्या याजकपणाची जिणी आमी ओरवन पळयत आसतना 4 संगती मोठव्यान तुमचे मुखार उल्लेख करूंक हांव आज आशेतां. पयल्यान याजकपणाचो संतोश खंयच्यान आटापून आसा म्हणून
पासरलेलो हो आमचो मलगडो याजक. ताच्या उतरांत आनी करण्यांत याजकपणाचो संतोष तो जियेला आनी तो संतोष ताणें परगट केला. ताचें जिणयेचें व्हडपण दुडवान न्ही, रुपाय भांगारान न्ही, बिरुदांनी न्ही, बांदपाबांच्यान न्ही, ह्या संवसारी सानात जोडच्यान न्ही, बगार देवाच्या सोमयेच्या आनी पवी सभेच्या मोगान आटापलेलें. वडील जावं काल जावचें, नियमा रेगरो पाळचें, दिल्लें काम जबाबदारेन करचें, हें जावन आशिल्लें ताच्या जिणयेचें तत्व. लल्लान संगतींनी तो संतोष पावतलो. लल्लान संगती मुखांत आवाज करिनासतना, परगट दिसानासतना म्हणल्या बरी तो सोमयाक साक्ष दितलो. दुसरें, तो एक सदांच उर्बेस्त आनी सुटसुडीत याजक. सांगणी आसा, प्राय फकत एक संको, एज इज जस्ट ए नंबर. ही सांगणी खंडी जावन ह्या आमच्या पाद्र्याबा लागीं जारी जाल्या म्हणल्यार दुबावना. तो खंयची नवे संगती शिकोवंक एकदम मुखार, नवी संगती शिकोवंक तो केदाळे तयार आनी आयतो. लात्या भाशेंत तो एक मेस्त्री जावन आसलो. इंग्लीश भास सक्कड संगती भोव वापरबाय जाणा जाल्लो. कोंकणी भाशेंत ताणें प्रवीणता जोडलेली. आमच्या दियेसीजेंत आमी लितुरची वावरां कामाक वावरकरचो वापरचो बूक अर्द म्हणलो. छापच्या वावरांत, तिदवूंच्या वावरांत 40 आनी 60 वर्सां की चड काम ताणें केलां. तितलें न्हय आसता कितलीं लेखनां आनी बूक ताणें तिदविल्यात, सारकी केल्यांत आनी सारकें चिंता बसयलां. ताची विशेशता कितें म्हळ्यार 90 वर्सां उपरांतय कंप्युटर, मोबायल फोन तांची भास तो शिकलो आनी जोगासणेन हे वस्तू उपाय करूंक तो शिकलो. भलायकेच्या क्षेत्रांतय आमी सांगेत तो एका रितीचो वैज. होमिओपॅथी वखदा विशयांत विशेश जाणवाय आनी महेतका आशिल्ली. ताच्या कुडांत होमिओपॅथी वखदाचें ल्हानशें क्लिनिकच ताणें दवरलेलें. 1000 जाणांक भलायके विशयांत वखदां समेत ताणें दिल्यांत. जाणवाय जोडूंक प्राय ना, जागो ना, वेळ ना म्हणलें ताच्या जिणये मुखार ताणें दाखयलां. खंयच्याच संगती विशयांत जाणवाय जोडची विशेश सकत उर्बा आनी प्रयत्न ताणें केलां. तिसऱ्यान मॉन्सिन्योर अलोयशियस एक शिस्तेचो याजक. ताका आनी एक नांव दिवचें जाल्यार शिस्त. ताच्या जिणयेंत शिस्त एक जिणयेचो वांटो जावन आसलो. शिस्त ताच्या दिसपडत्या मागण्यांत, शिस्त मिसाचें बलिदान भेटोवच्यात, शिस्त खाणांत आनी ताणें घेवच्या सर वस्तूंत. खंयच्याय संदर्भार शिस्त आनी नियमां केदींच तो सुकानातलो. कितलो शिस्त आसा जाल्यारय तो भोव वापरबायेन पाळटलो. किर्तनकाराच्या उतरांत सांगचें जाल्यार किर्तन 1 वोळ 3. जो मनीस दीस रात सर्वेस्पराची उतरां पाळटा तो मनीस भागी. वळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी ताची पानां केदींच बावनांत. तो सदांच फळ दिता. आमचो मॉन्सिन्योर केदींच बावोंक ना, मरता म्हणशेर ताणें फळ दिलां. आनी निमाणें मॉन्सिन्योराचे याजक जिणयेंत खंयच्याच संगतीक लाभदानातलो हो आमचो पाद्र्याव. तुज्या लागीं कितें आसा तातूंत तूं संतोश पाव, हें जावन आसलें ताच्या जिणयेचें धोरण. ताचें जिवीत भोव सादें. ल्हान वस्तूंनी संतोश पावचें आसलें. संवसारीक खंयच्याय वस्तूक तो लाभोंक ना. 10 वर्सां आदीं सेमिनरीस हांव रेक्टर जावन आसतना मोद्यान राती ताणें एक फावटी म्हाका फोन केलो आनी म्हणालो म्हजी भलायकी बरी ना. ताच्या कुडाक हांव धांवलो. पयलीं तो म्हणालो म्हाका कुमसार जाय जी. कुमसार जाल्या उपरांत हांवें ताका सांगलें आमी आस्पत्रेक या. आस्पत्रेक येना म्हणून ताणें म्हजे कडेन फट केलें. कितली वत्ताय केल्यार आयकूंक ना. निमाणें तो म्हणालो हांव वचोंक तयार आसां. म्हज्या कडेन कितें आसा म्हज्या 2 बुकांनी हांवें बरोवन घाला म्हणून ताणें ताचे ते 2 बूक म्हाका दाखयल्लो. म्हाका बरो उडास आसा. सान पावलून फिलिपिकारांक बरयलेलें पत्र वोळ 1 वोळ अध्याय 1 वोळ 20 आनी 1 म्हणची उतरां ताची जावन आसलीं. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. मरणाक तो केदींच भियोंक ना.
सांजू वा मरिवी आनी सांगता सांता भोगतांक मरणाची भिरांत ना, कित्याक मरण तांकां सर्गाक वचोंक एक दारवटो. हें सत मोन्सिंजराच्या जिणयेंत आमी पळयलां. मोगाच्या मोन्सिंजर अलोयशियस, आज 3 वर्षी काळजान तुमकां आमी सर्व आदेवस मागता. तुमी तुमची धांव बरी करून धांवल्यात, तुमचें झूज बरें करून तुमी झुजल्यात. आतां तुमकां राखण आसा जेजू सरकाराजांत आपोवन व्हरूंक. तुमी आमकां दिल्ली देख आनी आमच्या काळजांनी गेल्लीं बरीं चिंतनां केदींच माजून वेचिनात. सिराकाच्या पुस्तकांत सांगलेल्या प्रमाणे भाग्यवान मनीस तांच्या फाटल्यान एक नांव सोडून वेतात आनी लोक तांची स्तुती गायता. तशेंच तुमी आमकां सोडून गेल्यारय आमी सर्व तुमी केल्लीं बरीं कामां प्रत्येक जावन आमी याजक खंडी जावन विसरचे नांव. सरकारांत जायतीं आशिर्वादां आमच्या दियेसीच्या सर फिरगजांक, संस्थ्यांक, याजकांक आनी लोकांक तुमी मागोवन धाडा. आदेवस तुमकां मोगाच्या मोन्सिंजर अलोयशियस सासणाचो विशीव ती तांकां ये समिया निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधान ते विशीव घेवन दी. आमेन. उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक अशें येता. मोन्सिंजर अलोयशियसान दिल्ली सेवा ह्या पासून पयल्या सुवातेर ताचो उपकार बावडटा आनी ताच्या सांगता हें देणें आमकां दिल्ल्या धन्या देवाक अर्गां स्तुती गायता. ताच्या फाटल्या कश्टांच्या वेळार आदार दिल्लीं जायतीं आसात. सेमिनारींत 22 वर्सां लागीं ताणें आसतना निरंतरी ताची सेवा केल्ले रॅक्टर बाब, आदलो रॅक्टर आनी आतांचो रॅक्टर, तांचो उडास काडटा फादर जोसेफ मार्टीस, फादर रॉनल्ड सेरावो आनी आतां फादर राजेश. ताका कुमो करतलो दीस रात श्री विनोद हांचो उडास खंडीत विसरना. जुजेवास घरांत ताका आदार दिवचो आसलो फादर ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा, आतांचो गार्डियन, आनी ताच्या सांगाता ताका कुमो करतलो श्री येल्लाप्पा हांचोय हांव उपकार बावडटां. सांत फादर मुल्ला आस्पत्रेचे डिरेक्टर आदले आनी आतांचे फादर फौस्टीन लोबो आनी आडळतेदार एडमिनिस्ट्रेटर आनी आडळतेदार, तशेंच आत्मीक डिरेक्टरांचो, चापलिन्सांचो, धार्मीक भयणींचो, इतर दाक्तेरांचो प्रत्येक जावन डॉक्टर विवियन अल्मेडा, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर जॉस्टल, डॉक्टर जेफ्री मोगान ताणें तांची ह्या फाटल्या दिसांनी सेवा साखरी केल्या. आपल्या कुटुंबाचो म्हणल्या बरें ताका पळयला, तांचो उपकार बावडटा. नर्सांचो आनी इतर आस्पत्रेच्या सिब्बंदीचो मोगान उडास काडटा. आयची ही दिवस्तुती हाची मांडावळ घालूंक कुमो केल्ल्या हांगाचो विगार फादर रोकडेसा आनी सहाय्यक फादर प्रदीप आनी तशेंच आज प्रसंग दिलेलो बाप रॉनी सेरावो आनी प्रिचींग प्रसंग दिल्लो फादर जोसेफ मार्टीस, श्रद्धांजली भेटयलो फादर जोसेफ मार्टीस हांचो हांव मनापूर्वकी उपकार बावडटा. हांगासर आसले याजक प्रत्येक जावन सर उडपीचे आनी मंगळूरचे आनी धार्मीक याजक आसात, इतर सैरी दैरी आसा, तुमचो सुमेसून उपकार बावडटा. चड करून आमच्या निवृत्त गवळी बापाचो बिशप अलोयशियस आनी उडपीचो गवळी बाप बिशप जेरल्ड हांचो आनी सर्वांचो तुमचो एकाच उतरान उपकार बावडटा. आमचो मोन्सिन्योर आमकां समेस्तांक हे दोळ जिविताचें मागण्यान ताणें करशिल्लें फुडल्या दिसांनी आनी सर्व काळी आमचे खातीर मागोवन दी म्हणून हांव मागतां.
मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावरत्यांचे साली प्रमाणे आमी पाळटना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची याजक एल्युशियसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सात्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भगवंतानो तुझ्या दारात येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळून घेया अज्ञाताच्या स्वागतीक परमेश्वरा दितो भोव दयाळ बाप आमच्या बाबाचो याजक एल्युशियसाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्तांतय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तिरबरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तांतय भक्तांच्या एकवटाची पुना आमकां तुवें दिली. देखून आमी तुका सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या चाकराक आमच्या याजक बाबाक सर्गेचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं बावरत्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवय पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दया कर नायका कोणाक मन पळोवंक जायत आनी दया कर देगेन येवचें आनी मोदें पुरशावाक मेळचें. थंयसर सिमिस्त्र लागीं पावता आसतना गेटी कडेन तुमी रावात. पयलें सयरीं सिमिस्त्र भितर येतलीं ताचे उपरांत पाद्र्याब ताचे उपरांत हेरांनी तांचो पाटलाव करचो. Jerusalem.
ही